प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 एप्रिलाक गोंयांत येतात. त्याच दिसा सांजे 7 वरांचेर सांकवाळे हांगासर तांची व्हड सभा आयोजीत केल्या. ह्या सभेक गोंयभरांतल्यान 50,000 पेक्षा चड लोक येतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली. मजगतीचे काँग्रेसीचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांचेरूय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन लेगीत खर टिका केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 एप्रिलाक गोंयांत येतात. त्याच दिसा सांजे 7 वरांचेर सांकवाळ हांगासर तांची व्हड सभा आयोजीत केल्या आनी ह्या सभेक गोंयभरांतल्यान 50,000 पेक्षा चड लोक येतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली. संविधान फाट्यार मारून पक्ष प्रवेश केल्ल्या 10 आमदारांक पयलीं अपात्र थारायात आनी मागीरूच विरियातोचे उलयात. काँग्रेस फुडारी तशेंच आदले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर सांगता. कोण अपात्र बीन कांय जायना. भाजपान विरियातो आड दाखल केल्ल्या कागाळीचेर गिरीश चोडणकार काँग्रेसीचे फुडारी उलयताले. संविधान फाट्यार मारून पक्ष प्रवेश केल्ल्या त्या 10 आमदारांक पयलीं अपात्र थारायात अशें आदले काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकार म्हणटा आनी मागीरूच विरियातोचे उलया अशें तांचें म्हणणें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें ट्वीट करीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां वाडदिवसाच्यो परबी भेटयल्यो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जनतेच्यो अपेक्षा पुराय करतात. वांगडा गोंयची उदरगतूय करपाचो यत्न करतात अशें पंतप्रधानान ट्वीट केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या वाडदिवसाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें ट्वीट करीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां वाडदिवसाच्यो परबी भेटयल्यो. युवा शक्ती हीच राष्ट्राची मुखेल आणि महत्वाची शक्ती जावन आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हाणें आपले मत उक्तायले. ही लोकसभा वेंचणूक फक्त खासदार वेंचून हाडपा खातीरची न्हय तर प्रधानमंत्र्याचे विकसीत भारत हे सपन साकार करपाची मोख जावन आसा अशें विधान भाजपाचे गोंय प्रभारी आशिश सूद हाणें फोंड्या प्रचारा वेळार आयोजीत बसकेंत केल्ले. मजगती युवा शक्ती हीच राष्ट्राची मुखेल आणि महत्वाची शक्ती जावन आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें ह्या वेळार उक्तायलें. पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक रातच्या 12 वरांचेर व्हडल्यान फोग लावन जल्मदीस मनोवप कितलें योग्य आम आदमी पक्षाचो सुरेल तिळवे विचारता. वयल्या वटेन मिलिटरी कॅम्प, देगेक पुलीस स्टेशन, कुशीक घरां आशिल्ल्यान लोकांक आवाजाचो त्रास जालो. सर्वसामान्यान 10 उपरांत आवाज बंद केलो, आवाज लायलो जाल्यार पुलीस कारवाय करतात. आनी मुखेलमंत्री पुलीस स्टेशनाच्या सायडीकूच फोग लावन जन्मदीस मनयता हाचेर एक्शन कोण घेतलो आपाचो सुरेल तिळवे विचारता. सर्वसामान्य मनशान 10 उपरांत आवाज करीत जाल्यार पुलीस कारवाय करतात आनी मुख्यमंत्री पुलीस स्टेशनाच्या सायडीकूच फोग लावन जन्मदीस मनयता हाचेर एक्शन कोण घेतलो असो आपाचो सुरेल तिळवे हांचो प्रश्न.
बाळ्ळीच्या आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्था मर्यादित या संस्थेन शुक्रारा 26 एप्रिलाक 10 वरांचेर आदर्श कम्युनिटी हॉलात काजू शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन केलां अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी बुधवारा जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या वर्सा काजूचे उत्पादन खूब कमी जाला। शेतकऱ्यांक काजूचो दर परवडना, ताका लागून आधार दर वाडोवपाचो तशेंच ह्या वर्सा काजूचो दुकाळ अशें जाहीर करपाची मागणी प्रकाश वेळीप हांणी केल्या। म्हापशा पालिकेन वाडयल्लो पे पार्किंग शुल्क कमी केलो। कारीक 2 वरांक 60 रुपया केल्ले ते आतां 20 रुपया केल्यात। जाल्यार दुचाकीक 2 वरांक 24 रुपया आशिल्ले ते आतां 10 रुपया केल्यात। म्हापशा पालिकेच्या ह्या निर्णयाक लागून थळाव्यांनी समाधान व्यक्तयलां। म्हापशा पालिकेन वाडयल्लो पे पार्किंग शुल्क कमी जालेलो आसा। कारीक 2 वरांक आतां 60 रुपया केल्ले आसा आनी 60 रुपया केल्ले कारीक ते आतां 20 रुपया केल्यात। जाल्यार दुचाकीक 2 वरांक 24 रुपया आशिल्ले ते आतां 10 रुपया केलेले आसा। म्हापशा पालिकेन वाडयल्लो पे पार्किंग शुल्क कमी केलो। कारीक 2 वरांक 60 रुपया केल्ले ते आतां 20 रुपया केल्यात। जाल्यार दुचाकीक 2 वरांक 24 रुपया आशिल्ले ते आतां 10 रुपया केलेले आसात। थियेच्यान पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाक गिरी राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाली। ट्रकाचें स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ड्रायव्हराचें ट्रकावयलें नियंत्रण गेलें आनी ट्रक कुशीकच्या रेलिंगाक आपटून उड्डाण पुलावयल्यान सर्व्हिस रस्त्याचेर उमटलो। जाल्यार दुसरो ब्रेक फेल जाल्ल्यान मार्ना शिवोले टेम्पोक अपघात जालो। ह्या अपघातांत ड्रायव्हर जखमी जालो। फुडलो तपास चालू आसा। काणकोण वाठारांतल्या हेडग्या गोरवांक आतां गोशाळेंत व्हरपाचो बंदोबस्त केला। पालिका वाठारांत हेडग्या गोरवांक धरून तांकां गोशाळेंत धाडून दितले अशी माहिती काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर हांणी दिली। हेडगी गोरवांक लागून काणकोण बाजारांत येरादारीक लेगीत आडमेळी येतात। देखून जाणी आपली गोरवां बेवारस रितीन सोडल्यात त्या गोरवांच्या धन्याक 1000 रुपयाचो दंड भरचो पडटलो अशें नगराध्यक्षान कळीत केलेलें आसा। विठ्ठलापूर साखळे नामनेच्या 6 दिसाच्या चैत्र उत्सवातले मुखेल आकर्षण आशिल्लो वीरभद्र उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयलो। हातात धारेच्यो तलवारी घेवन नाचपी वीरभद्राचो थरार पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली। टाळ मृदंगाच्या तालाचेर भूपराज असो गजर करीत वीरभद्रान खाशेलो नाच सादर केलो। ह्या वीरभद्र सुवाळ्या उपरांत श्रीची रथांतल्यान मिरवणूक काडली आणि ह्या उत्सवाची सांगता जाली।
गोंयचेर भारतीय संविधान लादले हो विशय सध्या गोंयभर चर्चेचो विशय जावन रावला। भाजपा आनी काँग्रेसी मदीं हाचे वयल्यान शब्दाचे झूज पेटला। भाजपाच्या टिके उपरांत काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान पत्रकार परिशद घेवन हेर भाजपाक प्रत्युत्तर दिले। दुसरे वटेन भाजपानूय ह्याच मुद्द्या वयल्यान पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीक बरेच उजरावन काडले। मालीम जेटीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयान नुस्तेमारी खात्याक महत्वाच्यो सुचोवणी केल्यात। जेटी वयली नितळसाण आनी बेकायदेशीर गजाली आटपात हाडपा खातीर खात्याच्या संचालकाची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्या। मालीम जेटी वयली नितळसाण आनी बेकायदेशीर गजाली आटपात हाडपाचो न्यायालयान नुस्तेमारी खात्याक आदेश दिला। तशेंच हेर 5 जेटींची अचकीत पळोवणी करपाचो निर्देशूय न्यायालयान दिला। मालीम जेटी संदर्भात केल्ल्यो सुचोवण्यो हेर 5 जेटींक लागू जातात। देखून ताणीय ह्या सुचोवण्याक पाळो दिवचो अशें न्यायालयान आपल्या आदेशात म्हटलां। तशेंच ह्या सगळ्या सुचोवण्याची पळोवणूक जाली काय ना ताचो अनुपालन अहवाल नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाक दिवपाक सांगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 एप्रिलाक गोंयांत येवपाचे आसात। त्याच दिसा सांजे 7 वरांचेर साकवाळ हांगा तांची व्हड सभा आयोजीत केल्या। ह्या सभेक गोंयभरांतल्यान 50,000 पेक्षा चड लोक येतले अशी म्हायती भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली। मजगती काँग्रेसीचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांचेरूय प्रदेशा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन खर टिका लेगीत केली। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या 51व्या जन्मदिसा निमतान ताच्या साखळेच्या हावसिंग बोर्ड निवास स्थानाचेर लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी करून मुखेलमंत्र्याचो जन्मदीस मनयलो आनी तांकां परबी भेटयली। ह्या सुवाळ्याक वेगवेगळ्या मळावयले मानेस्त हजर आशिल्ले। तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कोठंबी पाळयेच्या मूळ गांवांत श्री चंद्रेश्वर देवळात ताच्या बऱ्या भलायकी खातीर आनी जिणे खातीर 51 जाणांनी अभिषेक लेगीत केलो। मंगेशी देवळा मुखार आशिल्ले सुमार 80 गाडे काडपाचो आदेश पंचायतीक उच्च न्यायालयान दिल्लो। थळाव्या पंचायतीन ते खातीर गाडे धारकांक स्वता सुवात रिती करपाक 7 दिसांची मुजत दिल्या। अदमासे 60 ते 70 वर्सां पासून वेवसाय करपी गाडे धारक आनी ताच्या कुटुंबियांचेर आतां व्हड संकश्ट आयला। गाडे धारकांक दिल्ली ही मुजत शुक्रारा सोंपतली।
अंदूच्या बाजारात गांवठी मिरसांग व्हडा प्रमाणात विकपाक येवपाक लागल्या। बुधवारा जाल्ल्या दिवचलच्या सप्तकी बाजाराक मये, हरमल, मयडे आणि हेर वाठारांतली गांवठी मिरसांग विकपाक आयिल्ली। दिवचले बाजारात सध्या गांवठी मिरसांगेचो दर 550 म्हटल्यार 550 आणि 650 असो आसा। ह्या मिरसांगेची पुरवण वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान फुडल्या सप्तका मेरेन कमी दर जावपाक शकता असो अदमास कांय विक्रेत्यांनी उक्तायला। कुर्टी फोंडे वाठारांत फुटिल्ल्या पायपलायनीक लागून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली। देखून संबंधीत भौशीक खात्यात दुर्लक्ष केल्ले हे स्पष्ट दिसून आयिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे आसा। पायपलायनीची बेगोबेग दुरुस्ती करून उदका पुरवण सुरळीत करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। कुर्टी फोंडे वाठारांत फुटिल्ल्या पायपलायनीक लागून हजारांनी लिटर उदकाची ही नाशाडी जाली। ह्या नाशाडेक लागून उदकाच्या नाशाडेक लागून संबंधीत भौशीक खात्यान हे दुर्लक्ष केल्लेले स्पष्ट दिसून येता अशें थळाव्यांची तक्रार आसा। पायपलायनीची ही बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। गोंयांत आनी हापोलाचें पीक घेवप शक्य आसा काय असो प्रश्न उपरासलो म्हणटकीच हय, कारण मडगांव राय वाठारांतल्या एडवर्ड मेंडीस हाणें हापोलाचें पीक घेतिल्लें आसा। गोंयांत पयल्याच फावट ताणें हे हापोलाचें पीक घेतलां। ताणें 200 सुमार ही हापोलाची झाडां काश्मीराच्यान हाडली आनी ताणें हांगासर ती गोंयांत हाडून लायली। तातूंतली सुमार 40 वयर ताची झाडां पिड्ड्यार जाली। पूण अफाट मेहनत करून ताणें हे गोंयांत हापोलाचें पीक घेतिल्लें आसा। गोंयांत पयल्याच फावट एडवर्ड मेंडीस हाणें हे हापोलाचें पीक घेतिल्लें आसा। ताका लागून ताचे शेजारी तशेंच गोंयकार तेची तोखणाय करपाक लागल्यात। मुसलमानांक आरक्षण दिवपाचो व्हड निर्णय कर्नाटक सरकारान घेतला। मुसलमानाचो ओबीसी वर्गात आस्पाव जाता। ह्या विशीं राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगान प्रेसा वरवीं ही म्हायती दिली। कर्नाटक सरकाराच्या आंकड्याचो उल्लेख करून एनसीबीन बेरेस्तारा ह्या गजालीची पुष्टी केल्या। मुसलमानांक आरक्षण दिवपाचो व्हड निर्णय कर्नाटक सरकारान घेतलो। मागास वर्ग आयोगान प्रेसा वरवीं ही म्हायती दिली। कर्नाटक सरकाराच्या आंकड्याचो उल्लेख करून एनसीबीसीन बेरेस्तारा ह्या गजालीची पुष्टी केली। सरकाराच्या आंकडेवारी प्रमाण कर्नाटकांतल्या मुसलमानांतल्या सगळ्या जाती आनी समाजाक राज्य सरकारान नोकऱ्यो आनी शिक्षणीक संस्थांनी आरक्षण दिलां अशें राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगान सांगलें। पश्चिम बंगालात तृणमूल काँग्रेसीच्या सत्ताकाळात सुरू आशिल्लो भ्रष्टाचार, अराजकता आनी राज्यांत जावपी घुसखोरी थांबोवपाचें सामर्थ्य फक्त भाजपातूच आसा असो दावो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें मंगळारा पश्चिम बंगालांतल्या रायगंज लोकसभा मतदारसंघांतल्या करंदिगी हांगाच्या सभेत केलो। लोकसभेच्या निवडणुकेत पश्चिम बंगालांतले 35 जागे जिखपाचे पक्षाचे उद्दिष्ट आशिल्ल्यान अशें गृहमंत्री अमित शाहान सांगलें। पश्चिम बंगालांतले 2016 शिक्षक भरती परीक्षा गैरव्यवहार प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयान हालींच 1000 जाणांच्यो नियुक्त्यो रद्द केल्यो। ताचो संदर्भ दीत अमित शाहान म्हटलें की लाखभर रुपयां खातीर नोकरी विकपाक येवप ही सामकी लजेची गजाल आसा। पश्चिम बंगालात लाचखेरीचे हे प्रकार बंद करपाचे सामर्थ्य तृणमूल काँग्रेसीत ना। राज्यासयत देशात सध्या लोकसभा वेंचणुकीची धूम चालू आसा। ह्या दरम्यान
यवतमाळ वाशिम लोकसभा मतदारसंघातल्या पुसद हांगासर सभेत मंत्री नितीन गडकरी हांकां घुंवळ येयल्ल्याचो प्रकार मुखार आयलो. घुंवळ आयल्या उपरांत तांकां रोखडेच लागसरच्या भलायकी केंद्रांत भरती केले. मात उपरांत तांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. गडकरी महायुतीच्या राजश्री पाटील हांच्या प्रचार सभे खातीर पुसद हांगासर गेल्ले. सभे खातीर लोकसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतलो निमणो दीस आशिल्लो. तेन्ना तांकां ह्या सभेच्या दरम्यान प्रचार करतना अचकीत घुंवळ आयली. म्हापशा बस स्टँडा कुशीक वारंवार वाडपी झोपडपट्ट्यो हटोवपाचो निर्णय म्हापशा पालिकेन घेतला. फाटल्या नगराध्यक्षान लेगीत म्हापशा वाडपी ह्यो झोपडपट्ट्यो काडून उडयल्ल्यो. मात आतां परतून ह्यो झोपडपट्ट्यो म्हापशान दिसपाक लागला. म्हापशा पालिकेन आतां ह्यो झोपडपट्ट्यो हटोवपाचो निर्णय घेतला. मात सहानुभुती खातीर झोपडपट्टींतल्या बेघर लोकांक पुनर्वसन करपाक NGO वा पुलिसांनी सहकार्य करचें अशें नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकार हाणें म्हटलां. गोंयांत सध्या डेंग्यूचे दुयेंस नियंत्रणांत आयिल्ले आसतनाच दिवचल शारांत आतां डेंग्यूचो नवीन दुयेंती सांपडलो. डेंग्यूचो दुयेंती सांपडिल्ल्यान भलायकी केंद्र अलर्ट जाल्लें आसा. लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. तशीच आतां डेंग्यू खातीर जागृताय करपाचे दिवचल शारांत आतां डेंग्यूचो नवीन दुयेंती सांपडिल्ल्यान तांच्यांनी जागृताय सुरवात केलेली आसा. गोंयांत डेंग्यूचे दुयेंस नियंत्रणांत आयिल्ले आसतना दिवचल शारांत डेंग्यूचो नवीन दुयेंती सांपडलो. डेंग्यूचे दुयेंती सांपडिल्ल्यान भलायकी केंद्र अलर्ट जाल्लेलें आसा. तशेंच तांच्यांनी जागृताय मोहीम सुद्दां सुरवात करपाक आतां आदेश दिलेले आसात. पणजे सिटी स्मार्ट जावपाच्या वाटेर आसा. मात आडवेळ्या पडिल्ल्या पावसान पणजेचे रस्ते पुराय उदकान गेले. ही बाबत परिस्थिती पणजेचेर कित्याक आयली आनी हाका जबाबदार कोण हाचेर पणजेची आदली नगरसेविका तशेंच जाणकार पेट्रिशिया पिंटो हाणें आपली प्रतिक्रिया दिली. स्मार्ट सिटीचो नियाळ घेवपी गोमंतकाच्या एका खासा कार्यावळींत ती उलयताली. पणजे पयलीं तेंपार 50 वर्सां आदीं जर पळयत जाल्यार तेन्ना सुद्दां व्हडलो पावस पडटालो, बुट्टी येताली, पूण केन्ना अशी पणजे बुडानाशिल्ली अशें तिणें उलोवप केलें. गोमंतकाच्या एका खासा कार्यावळींत ती उलयताली. तशेंच पणजे स्मार्ट सिटी करप हें एक व्हडलें स्कॅम जावन आसा अशें लेगीत पेट्रिशिया पिंटो हाणें गोमंतक TV कडेन उलयतना आपली प्रतिक्रिया दिली. मंगळारा उत्तर गोंयचे लोकसभा काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलप हाणें पणजेन प्रचार केलो. 40 ते 50 हजार मतांची आघाडी मेळटली आनी दक्षिण उत्तर गोंयांत काँग्रेस सरकारूच लोकसभा वेंचणूक जिखतली अशें ताणें प्रचारा वेळार आपले उलोवप केले. ताणें थेट 40 ते 50 हजार मतांची आघाडी मेळटली असो दावो केलेलो आसा. मंगळारा उत्तर गोंयचे लोकसभा काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलप हाणें पणजे बाजारांत प्रचार केलो.